लॉ कॉलेज जी अफवा काय जे कितें चालू आसा सरकारा भितून की मया गांवांत सर्वे नंबर 67, 68, 69 आणि 72 हे चार जे सर्वे नंबर आसा हे मयम गांवकर रोडा जो मॅक्झिमम एरिया आसा पळय ते हे चार सर्वे नंबर आसा आणि हे चार सर्वे नंबरान जेन्ना पळय मयेकारांक कळ्ळें की थंयसर इंटरनॅशनल लॉ कॉलेज येता म्हणून हो गव्हर्नमेंट प्रोजेक्ट येना हो खंयसर तरी गव्हर्नमेंट प्रायव्हेट प्लेयराक दिवपाची खंय हे यत्न चालू आसा। जेन्ना हे लोकांक कळ्ळें कारण हांव जो स्वता म्हाजें घर आसा पळय ते 69 सर्वे नंबर 69 आसा पळय ते सर्वे नंबरान पडटा। हे बाकीचे लोक आसा त्यांचे सुद्धा घरां आसा त्यांची काजी म्हणजे जवळ जवळ ही चौथी पिढी ही गाडी फॅमिली जी आसा पळय त्यांची ही चौथी पिढी थंयसर काजू प्लांटेशन करता। त्यांची थंयसर जे गोंयगाणान तळे आसा त्याच्या सकयल त्यांची शेतां आसा आमची घरां आसा थंयसर मोसुंडी आसा सर जी आमची म्हामाय देवीची जात्रा जाता जी मुळगांवच्यान जी पेड येता ती ते थंयसर चवाटो म्हण आसा त्या चवाट्याचेर 3 दीस हे करता साईक जाता म्हणजे ते 3 दीस थंय आपल्या भयणीगेर येवन रावतात ती मुळगांवची देवी जी आसता ती प्लस देवस्थानाचे जागा आसा शाळा आसा बालवाडी आसा प्लस एक मठ आसा थंयसर म्हणजे हे चारूच सर्वे नंबरान हे इतके येता आणि आमचो सरकार जो आसा पळय तो थंयसर म्हणटा की 2 ते 4 घरां खंय दिसता खंय थंयसर म्हणून हे जेन्ना पळय सगळें क्लायमेट दिसलें की खंयसर तरी हांगासर मयेकारांचेर जागो हडप करपाचो असो आमकां डावट मारूंक लागलो तेन्ना आमी जेन्ना जी 2 फेब्रुवारीक जेन्ना पळय मय पंचायतीची जी ग्रामसभा आपयल्ली पळय तेन्ना सगळ्या लोकांक हाक मारली आनी तांकां सांगलें हे फॅक्ट कितें आसा पळय तें कळूंक जाय। आमचो जो पक्ष आसा गोवा फॉरवर्ड पार्टी जो पक्ष आसा पळय तेंचे सदांच आमचे इंटेन्शन अशें आसता आनी आमचे विजनूच अशें आसा डेव्हलपमेंट विथ कन्सर्न जो डेव्हलपमेंट करपाचो आसता पळय तो आमी सदांच कारण आमचे जे अध्यक्ष आसा विजय बाब सरदेसाय हो लोकांक विचारल्या शिवाय आनी लोकांक विश्वासाक घेतल्या शिवाय खंयचोच प्रोजेक्ट फुडें सरना। जे लोकांक जाय ते करपाक जाय जे लोकांक नाका ते नाका पण हांगा उलटे मयान हांगा उलटे जाल्ले आसा। अरे मयेचो प्रश्न कितकी वर्सां प्रलंबीत आसा तो प्रश्न थंयसरूच दवरपाचो आनी तुमकां प्रायव्हेट प्लेयरांक हांगा जागो विकपाचो आसा पूण खंयसर तरी हांगासर हे सेकंड जुवारी स्कॅम जे जाता पळय जुवारीन जाल्ला पळय ते हांगा मयान जावपाचो सामको वास मारता आमकां असो वास की खरोखर तितून 100% कारण जेन्ना पळय हो 4 सर्वे जेन्ना एक्वायर जातले पळय तेन्ना जे फाटी त्याच्या फाटल्यान जवळ जवळ म्हाका दिसता 5-6 लाख स्क्वेअर मीटर जागो असो वेकंट आसतलो तेजेर ह्या सरकाराचो दोळो आसा आनी हे 100% जशें जुवारीन जसो रियल इस्टेट जे जाला पळय तेच हांगा मयान जातले हांगा मयाकारांक डेव्हलपमेंट जावन कांयच फायदो जावपाचो ना कारण जेन्ना पळय मनोहर पर्रीकारान कायदो हाडलो 2014 सालान की मयाचे ज्यो जागा आसा घरां आसा कुळागर आसा कोण काजू प्लांटेशन करतात कोण आनी कसले धंदो करतात तेन्ना तेणीन जो कायदो केलेलो पळय तेन्ना कायदो करता आसतना थंयसल्या लोकल मनशाक जाणट्यांक आनी जाणाकार जे आसले पळय देवस्थान कमिटी हे सगळ्या लोकांक घेवन तेणी तो कायदो कसो बरो पडटलो लोकांक पळय म्हणून तो कायदो केलेलो आनी आमकां कळ्ळें तेन्ना ग्रामसभेक आमी आमचो एजंडाचेर तो हे सुद्दां घेवन जेन्ना आमी पर्सनली एप्लिकेशन घातलें पळय तेन्ना आमी ग्रामसभेक सांगलें की हो मुद्दो जो आसा पळय हो जो इश्यू आसा पळय तो पयलो डिस्कशनाक घेया म्हणून मागीर सरपंचान ते रामायण महाभारत कितें तें सांगलें पूण जो पर्यंत तो क्लियर करता म्हटल्यार आमचो जो प्रश्न जो प्रलंबीत आसा पळय तो क्लियर केल्या शिवाय हांगासर कसलोच प्रोजेक्ट हाडपाचो ना म्हणजे आमी आमचे अशेंच दवरपाचे खंय घर सुद्दां बांदतलो लोन काडटलो जाल्यार आमकां 2 रुपयाचें लोन मेळना खंयची बँक दिनात आमकां आनी तुमी काडटा आनी 2.5 लाख स्क्वेअर मीटर काडून प्रायव्हेट प्लेयरांक दितात हे खंयचो न्याय तुमी सांगा म्हाका।